सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशां कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोन्या परमणें इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसा तितलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगचीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूक अनुभवया, आप देण्याचें काळीज आपणावया. हो विशय आयच्या ह्या मिसा बलिदानाक मांडून हाडला. ह्या विशया वयर नियाळ करता आसतना सुरवातेक तुमचे मुखार एक काणी हांव दवरूंक सोदतां. ही काणी एका आंजाची. हो आंज पडवो स्वर्गार थावन देवान नेमलोलो. संवसारांत तो वेगवेगळ्या मनशांक तांचे गरजेक तो पावतालो. जरी तर कोण भियेला जाल्यार ताका घोटाय दिवंक, कोण दुकान आसा जाल्यार ताका सांगात दिवंक, आनी हे परी आपलो दिल्लो वावर तो बरे तरेन संवसारान कोत्तालो, मनशांचे गरजेक तो पावतालो. आनी हो आपलो वावर करता आसतना एक दीस तो एका सोबीत चेडवाच्या मोगान पडटा. एकदम बरें चेडूं तें, देखीवंत, आनी ताची सोबाय, ताच्या जिविताची चाल ताका खूब मानता. आनी आख्खोच तो ह्या चेडवाच्या मोगान पडटा. आतां ताच्यान ह्या चेडवा कडेन सांगात करूंक जायना, ह्या चेडवा बरोबर एक जावंक जायना, कारण तो एक आंज बडवो. आनी अशें आसतना ताका जायतें आपल्या भितर आशा आसली, हें चेडूं जें आसा ताचे बरोबर आपलो मोग सोपुर्णायेक पावूंक. आनी अशें आसतना ताका दुसऱ्या आंज बडव्यान ताका सांगलें, तुज्यान ह्या चेडवा सांगाता आपलें जिवीत सारूंक जाता, पूण तुका फुडाराक आंज बडवो कसो रावूंक मेळचें ना, तुका एक मनीस जावचो पडटलो. आनी हें जर तूं मानून घेवंक तयार आसाय जाल्यार तुवें एक वस्त करूंक जाय. वयर थावन सकयल तुवें पडूंक जाय, वो उडी मारूंक जाय. यू नीड टू फॉल. आनी जेन्ना तूं स्वर्गार थावन दोतोरीर वो जमनीर पडटलोय तेन्ना जेन्ना तूं जागो जातलोय, तूं एक मनीस कसो जिवंक पावतलोय आनी मागीर तुजो तुवें मोग ह्या चेडवा सवें फुडें व्हरूंक जाता. हो आंज पडवो चिंता आनी शेवटी तो थाराव घेता, वय म्हाका ह्या चेडवा सांगाता म्हजो मोग जिवंक जाय. आनी तेन्ना तो हो थाराव घेता आनी वयर सावन तो पडटा. आनी जेन्ना तो जमनीर आपले दोळे उगडटा, मनीस तो जाता आनी खरेपणी ताचो मोग एकामेका सवें ती जिवंक पावतात. हे काणयेचो शेवट म्हटल्यार असो, थोड्याच दिसांनी हें चेडूं कसल्या तरी अपसयगाक सांपडोन मोत्ता, रोखडेंच थोड्याच दिसां भितर. आनी आतां हो आंज आसलो तो मनीस एकसुरो, कित्याक तें चेडूं मेलें आनी गेलें आनी तो ह्या संवसारान जियेत आसा.
आनी हें आपलें एकसूरपणाचें जिवीत सारता आसतना ताचो एक आदलो आंज बोडवो ताचो आमी ताका मेळूंक येता आनी विचारता जोरी तर तुका खबर आसली तूं मनीस जातलोय आनी थोड्योच घडयो थोडेच दीस तुका हे अस्तरे बरोबर ह्या चेडवा बरोबर सारूंक मेळटले जाल्यार तूं ती उडी वो ती तूं स्वर्गार थावन संवसारांत देंवपाचोय. आनी हो आंज बोडवो जो आतां मनीस जाला तो सांगता हय, एक घोडी पासून म्हाका ताचे बरोबर सारूंक मेळटाली जाल्यार पासून हांव सगलें साणून ताचे पासत देंवून येवपाचो. मोगाळ इश्टानो, ही एक काणी, पूण इतिहासांत आनी पवित्र पुस्तकांत जर आमी नदर मारीत जाल्यार एक खरी घडणी आमी हेच तरेची आयकता. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन आमी हे तरेन वाचता. तो देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. देव जो स्वर्गा संवसाराचो रोचणार, तो देव मनशाच्या मोगान पडोन ह्या संवसारान देंवून आयलो. इतलो ताणेन संवसाराचो वो मनशाचो आपल्या मनशाचो ताणेन मोग केलो. मोगाळ इश्टानो, जेजू कालवाराचे वाटेर जायते पावटी पडटा. आमी जेन्ना खुर्साची वाट करता तेन्ना 3 पावटी पडटा म्हूण आमी आयकता. आनीकूय पावटी पडला आसतलो तो. पूण जायते जाणांनी जे पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ केला ते म्हणटात ती दूख ताका घडयेक सोंसूंक जाताली, पूण सगल्यांकीन व्हडली वोस्त ताणें जी भोगल्या ती म्हटल्यार आपलें देवपण साणून तो मनीस जाता. दॅट इज द ग्रेटेस्ट फॉल दॅट ही टूक इन हीज लायफ. आनी कोणा पासत? आमचे पासत. तो हें सगलें साणून मनीस जालो, तरी आसतना मनशांनी ताका नाकारलो आनी घोडेक तो जाणा आसलो, देव जाणा आसलो मनीस ताका नाकारतलो, पोत्तून पातोक आदारतलो. पूण तरी आसतना तो आमच्या मोगान इतलो पिसो जालोलो की तरी आसतना तो स्वर्गार थान दिवंक तयार आसलो. इतलो ताणेन आमचो मोग केलो. आयज मोगाळ इश्टानो, असलेच तरेची वागणूक आमच्या जिवितान आपणावंक जेजू आमकां उलो करता. पवित्र पुस्तकांत आमी नदर मारता तेन्ना वेगवेगळ्या मनशांची गोत आमी वाचता. कशे तरेन तांच्यांनी एके भाशेन उडी मारली वो ते देंवलेत, वयर आसले ते सकयल देंवलेत. आमी वाचता भाग्यवंत पावलू जो जाणवायेन बोल्लोलो, गोरवान बोल्लोलो, जेन्ना जेजूचें ताका दर्शन मेवलें तो सकला पडलो, हाला पडलो. आनी जेन्ना तो हाला पडलो तेन्ना ताचे दोळे उक्ते जाले आनी तो जेजूक ओळखूंक पावलो. आमी वाचता जाकेउस जो गिरेस्कायेक लागून भुल्लोलो आनी गिरेस्कायेच्या झाडार एके भाशेन चोडोन आसलो तो. जेन्ना जेजूचें दर्शन ताका मेळटा, जेजूचो ताळो तो आयकता, ही गिरेस्काय सगळी साणून तो देंवून येता. आयज घडयेक देव आमकांय, आमी खंयसरूय आसां, खंयच्याय वयल्या पावड्यार आसां, आमकां सकला खाला दिवंक तो उलो करता. घडयेक आमी गोरवाच्या पावंड्यार आसां, घडयेक आमी दुसऱ्याच्या रागान भल्ल्या, घडयेक आमी गिरेस्कायेचे मोगान आसां आनी आमी वयर आसां. जेजू म्हणटा खाला देंव, सकला यो. आनी हें करूंक भोव अवघड. जरी तर आमी दुसऱ्या पासत कितें करता जाल्यार आमी तें आमच्यान करूंक जाता जेन्ना आमी त्या मनशाचो वा त्या दुसऱ्याचो मोग करता. तेन्नाच ओन्ली वेन वी लव समवन कॅन वी सॅक्रिफायस. आमी सॅक्रिफीस त्याग करूंक जाता दुसऱ्या पासत जेन्ना आमी त्या दुसऱ्याचो मोग करता. आनी हाकाच लागून हो विशय आयचो मांडून हाडला. जेजूक अणभवया आनी आप देण्याचें काळीज आपणावया.
हें आप देण्याचें सेल्फ सॅक्रिफायस करतलें काळीज जर आमच्या भितर आसतलें, दुसऱ्या पासत आमी सगळें सांडून दिवंक तयार आसतले हांव, जाल्यार आमचे भितर जेजू आसूंक गरज. आनी जेजू कित्याक? जरी तर आमी जुआंवाचे पयले चिटी नदर मारीत, आवेस्पर 4 वोळ 7 ते 8 आमी वाचता. जुआंव बरयता, म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक? मोग म्हणल्यार देवाक करचोच. आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो जल्मला आनी देवाक वळखता. जुआंव म्हणटा, देव म्हणल्यार मोगूच. गॉड इज लव. आनी हाकाच लागून आमचे भितर हो जेजूचो अनुभव आसूंक गरजेचो. जेजूचें आसणें आमचे भितर आसूंक गरजेचें. जेन्ना जेजू आमचे भितर आसा, जेजूचें आसणें आमकां लागीं आसा, तेन्ना आमी मोगान भरता. आनी हो मोग आमकां आप देण्याचें काळीज आपणावंक आमकां आपले कुरपेन बोधता. आयज खेरीत भाशेन ह्या विशयाचेर नदर मारतना दुसऱ्याचो आमी मोग करूंक आमची आशा देवाक उबारतना पयले सुवातेर देवाच्या मोगान भरलेलीं मनशां आमी जावया. आनी जेन्ना हो देवाचो मोग, देवाचें आसणें आमचे भितर आसतलें, तेन्ना आमी दुसऱ्याय सोबें मोगाचीं आप देण्यान भरलेलीं मनशां जावंक पावतले. हें करूंक सायबीण मांयचे कुरपेन तिच्या इंतेसां वरवीं देवाचो आदार आमकां मागून घेवया.